नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरबामणकर. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. जॉब स्कॅमात पुजान घेतले मंत्री सुदीन ढवळीकर, उत्तम पार्सेकर आनी निखिल देसायाचे नाव. नोकऱ्यां खातीर घेतिल्ले 17 कोटी रुपया दिले पार्सेकर आनी निखिलाक. पुजाचो आरोप. सीबीआय वरवीं चवकशेची आपाची मागणी. मंत्री सुदीन आनी मोगोपाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान भायर आयले. पुजा नायकान केल्ले आरोप. पुजा नायकान केन्नाच मोगोपाच्या कार्यालयांत करूंक ना काम, सांगतात ढवळीकर भाव. एनईपीचेर आधारीत अभ्यासक्रम आनी प्रशिक्षणाक लागून गोंयांत एनईपी धोरण यशस्वी. पुराय देशांत एनईपी लागू करपाच्या बाबतींत गोंय राज्य सगळ्यात फुडें, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. तुवें गोवा एंटीबायोटिक्स फार्मास्युटिकल कंपनीच्या कामगारांक मेळूंक ना. 3 म्हयन्याचो पगार मेळूंक नाशिल्ल्यान कामगार गेले संपार. प्रश्न सोडयतलो कंपनीच्या उपवेवस्थापकाचे आश्वासन. मस्तिमाळ काणकोणांतले लोक उदका खातीर काडटात वळवळे. 2 दिसां भितर उदकाचो प्रश्न सुटावो जावंक ना जाल्यार काणकोणच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या कार्यालया मुखार करतले आंदोलन. थळाव्यांची शिटकावणी. बिहार विधानसभा वेंचणुकेत सत्तेर आशिल्ल्या राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीन म्हटल्यार एनडीएन घणघणीत मेळयले जैत जाल्यार विरोधी पक्षाच्या महागठबंधनाक खावची पडली हार. आनी आतां खबरो विस्तारांत. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पुजान तिगांची नांवां घेतल्यात. मोगोपाच्या ऑफिसांत आसतनाय पयशे घेवन आपणे नोकऱ्यो विकिल्ल्याचे पुजा म्हणटा. 2019 वर्सांत मेगा नोकर भरती जाहीर जाल्या उपरांत मंत्री सुदीन ढवळीकरानूच आपल्याक उत्तम पार्सेकर आनी निखिल देसायाक मेळोवन दिले. 613 नोकऱ्यां खातीर आपणे उमेदवारां कडल्यान घेतिल्ले 17.68 कोटी रुपया उत्तम पार्सेकर आनी निखिल देसायाक व्हरून दिल्ल्याचो आरोप पुजा नायकान केलो. ह्या पुराय प्रकरणाची सीबीआय वरवीं चवकशी करपाची मागणी आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान केल्या. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पुजा नायकान मंत्री सुदीन ढवळीकर, IAS अधिकारी निखिल देसाय आणि भौशीक बांदकाम खात्याचो प्रधान मुख्य अभियंतो उत्तम पार्सेकर हांची नांवां घेतल्यात. आपूण मोगोपाच्या ऑफिसात कामाक आशिल्ले. थंय लेगीत आपणे पयशे घेवन नोकऱ्यो विकल्यात. पूण 2019 वर्सा मेगा नोकर भरती जाहीर जाल्या उपरांत मंत्री सुदीन ढवळीकरान आपल्याक उत्तम पार्सेकर आनी निखिल देसायाक मेळोवन दिल्ले. तूं तांच्या वांगडा संपर्कात राव म्हूण सुदीनानूच आपल्याक सांगिल्ल्याचे पुजान जाहीरपणान सांगले. 613 सरकारी नोकऱ्या खातीर उमेदवारा कडल्यान आपणे 17.68 कोटी रुपया घेतिल्ले. हे पयशे आपणे निखिल देसाय आनी उत्तम पार्सेकराक व्हरून दिल्ल्याचे पुजा सांगता. आपल्या कडेन पुरावे आशिल्ले पूण अटक जाल्ली तेन्ना एक मोबायल दिवचले आनी दुसरो मार्दोळ पुलिशेंत जप्त केल्लो. अटक जाल्ली तेन्ना आपणे उत्तम पार्सेकर आनी निखिल देसायाचे नांव पुलिसांक सांगिल्ले. 2019 जॉइनिंग झाले. आम्ही पूजा नायकाकूच घेऊन येलो. सुदीन ढवळीकर आसा तेणी डायरेक्टली सांगले की आता तूं निखिल देसाय आनी उत्तम पार्सेकर आसा पळय तेंचे कडेन कॉन्टेक्ट कर, कित्याक ही मेगा भरती आसा. सो तुवें तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करून तुवें घेवपाचें म्हणून. सो मागीर हांव ती एप्लिकेशन म्हणजे कोणा रिफर जावन म्हाज्या रिलेटिव्स आनी कोण फ्रेंड सर्कल तेंचे कडल्यान तें एप्लिकेशन घेवन हांवें फुडें प्रोसीड केली. आनी तेजो एमावंट अरावंड 613 एप्लिकेशन्स आसले आनी 17.68 CR एमावंट आसा. सो तो एमावंट हांवें तेंचे कडेन पावयला, निखिल देसाय आनी उत्तम पार्सेकरा कडेन पावयला. सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की म्हाका तो एमावंट परत मेळोवन दिवचो. आणि एविडन्स म्हणचे जाल्यार म्हाजे कडेन म्हाजे मोबायल आसले, 2 नंबर आसले. एक मोबायल म्हाजो बिचोले काडून घेतलेलो पुलिसांनी आनी बिचोले पुलीस स्टेशन, आनी एक आसा तो मातोळा एटेच आसा. मिनिस्टराचें बीन नांव सांगलेलें. मिनिस्टराचें नांव सांगनासलें पण हेंची दोगांचें नांव आसा. पण तुका मिनिस्टरान हे केल्ले पयशे घेवपा खातीर? हय, पयलीं तेणी सांगलें. हांव थंयच व्हरून दितालें. आता ते म्हणटा की थंय IHMचे कितें तरी आसा, पण आमी थंयच दिल्या. ते कोणाक मेवले? तिका कोणाक मेवले तुमी? तिका कोणाक मेवले? एका मेवल्या ऑफिसराक मेवले तिका पयशे दिवपाक? हय, ते पयशे ऑफिसरा कडेन दिले. तुम्ही नावा काढल्या त्यात ऑफिसर तुम्हाला थंय आशिल्ले? तुम्ही ऑफिसराच्या हातीन पयशे दिले ते? हय.
नोकऱ्या खातीर आपणे एकलेनूच पयशे घेवंक ना, हातूंत आनीकूय लोक आसात. आमची 9 जाणांची टीम आशिल्ली. आपल्या वांगडा तांकांय अटक जाल्ली. आता हो जो 17 कोटीचो वेव्हार केलो तो आपणे एकलेनूच. आपल्या वांगडा जी आशिल्ली तांच्या वेव्हारा बद्दल आपल्याक कितेंच खबर ना म्हूण पुजा सांगता. नोकऱ्या खातीर 2022 मेरेन आपणे निखिल देसाय आनी उत्तम पार्सेकाराक पयशे दिल्ल्याचेय पुजाचे म्हणणे. तशें तूं एकटेच आसा पयशे घेवपाक आनी कोण कोण आहा? खूब जाणां आसा. खूब जाणां. ती खंयसरली सगळी? थोडी जाणां अरेस्टूय जाल्ली, खूब कडली आसा. बट ती कितले जाण आसा सगळे जाणां? आमची 9 जाणांची टीम आशिल्ली. ओके. सो आनी हांवें तांकां रिक्वेस्टूय केली येयात म्हणून म्हाज्या वांगडा, पण ती येवपाक रेडी ना. अरेस्टूय जाल्ली ती सेम टायमाक जेन्ना हांव अरेस्ट जाल्लें तेन्ना. पण तो टोटल अमाउंट धरून 17 कोटी हा तो? तो तुझोच. आणि त्यांचो कितलो हा टोटल? नोकरा. या पुराय प्रकरणाची एक तर सीबीआय ना जाल्यार उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशा वरवीं चौकशी करपाची मागणी आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान केली. इमिजिएट ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय हाचेर. इमिजिएट जजीस अपॉइंट जावपाक जाय फॉर इन्क्वायरिंग इंटू दीस. सरकारा कडेन जर पयशे ना जाल्यार यू कॅन रिक्वेस्ट द जजीस, दे वील डू इट. रिटायर्ड हायकोर्ट जजीस वील डू इट, आय एम शुअर, टू एक्चुअली फायंड आउट हू आर द पीपल बिहायंड दीस क्रायम. पूजा नायकान केल्ल्या आरोपाविशीं मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार मुख्यमंत्री उलयनासतना गेलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पुजा नायकान केल्ले आरोप मंत्री सुदीन आनी दीपक ढवळीकरान भायर आयले. पुजा नायकान केन्नाच मोगोपाच्या कार्यालयांत काम केल्ल्याची नोंदूच नाशिल्ल्याचे मोगोपाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर सांगतात. जाल्यार हे प्रकरणात पुलीस 14 दिसांनी रिपोर्ट सादर करतले, उपरांतूच आपूण ह्या विशयाचेर भाश्य करतलो म्हणून मंत्री सुदीनाचें म्हणणें. फाटल्या कांय दिसां सावन गोंयांत परतून एकदा कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजता. पुजा नायकान केल्ल्या आरोपा उपरांत विरोधकांनी लेगीत सरकाराक धारेर धरीत ह्या प्रकरणात सामील आशिल्ल्या मंत्र्याक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयात म्हूण मागणी केल्ली. हेच प्रकरणात शुक्रारा पुजा नायकान व्हडलो गौप्य स्फोट केला. ह्या प्रकरणात तिणें मंत्री सुदीन ढवळीकराचें नांव घेतलां. आपूण मोगोपाच्या कार्यालयांत कामाक आसतना पयशे घेवन नोकऱ्यो दिल्ल्याचें पुजान जाहीरपणान सांगलें. हे विशीं मंत्री सुदीन ढवळीकर आनी मोगोपाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर हांकां विचारल्यार तांणी पुजान केल्ले आरोप न्हयकारले. पुजा नायकान केन्नाच मोगोपाच्या कार्यालयांत काम केल्ल्याची नोंदूच ना अशें दीपक ढवळीकर सांगता. जाल्यार ह्या प्रकरणाचो तपास करपा खातीर पुलिसांक 14 दीस दिल्यात. पुलिसांचो तपास पुराय जाल्या उपरांतूच आपूण ह्या प्रकरणा विशीं उलयतलो म्हूण मंत्री ढवळीकरान सांगलें. मिनिस्टराची नांवां घेतली आणि त्याने म्हटलं की आपण जेन्ना NGP ऑफिसर कामाक आसले तेन्नाच्यान हे सगळे जॉब काम नाशिल्लें ते केन्नाच ऑफिसान नाशिल्लें. कितें सांगता तें ताकाच खबर. आनी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा न्ही, कंप्लीट जावन दी बरें. पूण तुमी पक्षाचे प्रेसिडेंट मिटींग आनी तुमकां आपयता न्ही पक्षाचे ते केन्ना कामाकूच नाशिल्ले. म्हणजे शी इज डिस्टर्ब. तुका दिसना शी इज नॉट शी इज डिस्टर्ब. ते शिकयता तें उलयता अशें दिसता. मुद्दाम टार्गेट करता म्हणटा तुमी. कोण तरी शिकयता तुमच्या पक्षाक आनी तुमच्या मिनिस्टराक मुद्दाम टार्गेट करता करपाक लायला की कितें हें सगळें सत्य आतां. पण 8 दिसां येतले न्ही भायर. कोण टार्गेट टायम ब्रँच पळय टायम ब्रँच पळय इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. ते इन्व्हेस्टिगेशन जालें की सगळें भायर येतलें न्ही. तेच्या नंतर उलोवपाचें. त्यांच्यानी म्हटले ऑफिसानूच इंट्रोड्यूस केला म्हटले अरे ऑफिसांत ते नाच जाले केन्ना अशें कितें. 2009 ते आज पर्यंत कोणूच त्या नांवाचें कोणूच ना. ऑफिसांत आशिल्लो तो आमचो एक्स कमिशनर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मार्दोळकार. तो 9 ते 2022 कितें आशिल्लो. ताका विचारलो पडटो एकलो सांगचो आमकां आपयता. ऑफिसां आसपाक जाय न्ही अशें खोटें उलोवन तेंची चाल कितें कोणाची कितें आमची आमकां खबर ना. कितें जातली कित्याक टार्गेट करता काय दिसता तुमकां? खबर ना आमकां न्ही. पोलीस has taken the view very seriously. आज बसून म्हणजे कसलोच हे ना. हांव बरे तरेन आज बसून लोकां कडेन वागला. सबंद गोंयचे लोक म्हाका वळखता, म्हज्या फॅमिलीक वळखता, म्हज्या बापायक सगळ्यांक वळखता. सो देर इज नो क्वेश्चन. पोलीस हेज आस्क्ड फॉर 14 days. पोलीस कम विथ 14 days रिजल्ट. त्यांच्यानी सांगला की तुमच्या ऑफिसान असले म्हणून कामाक ते. म्हज्या ऑफिसां कोण ना. म्हज्या ऑफिसां जर कोणी काम करताले फायनान्सा आनी एकाउंट्सांतल्यान पेमेंट जर काडला तातूंत वचून पोलीस चवकशी करता.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पुजा नायकान केल्ल्या आरोपांचो मोगोपाच्या फुडाऱ्यांनी निशेध केला. मोगो पक्षाचो व्हडलो फुडारी फाटलीं 6 वर्सां जालीं राजकारणांत आसा अशें आसून लेगीत त्या मनशाचें नांव पेड्ड्यार करपाक लोक सोदतात. त्याच बरोबर पक्षाचें नांव बदनाम करपाचो हेत चल्ला. जाणून बुजून कोण तरी हे षडयंत्र करपाचो यत्न करता अशी खर टिका मोगोपाच्या फुडाऱ्यांनी केल्या. मिटींग आपोवपा फाटलो मुख्य कारण हें जें आतां गोंयांत जें कितें जॉब स्कॅम प्रकरण जें चालू आसा आनी ते जे कोण इनवॉल्व आसा भितर जेणे कोणें पयशे दिले म्हणटा तेजो स्टेटमेंट गेले आयज जो कितें स्टेटमेंट तेणें दिला नांवां घेतल्यांक हे गजालीक म्हाका दिसता जवळ जवळ वर्सभर जालें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आनी एका वर्सा नंतर ती बायल म्हणटा की आपूण मोगो पक्षाच्या ऑफिसान कामाक आशिल्ली. मोगो पक्षाचो जो व्हडलो नेतो आसा गेली 25 वर्सां जो राजकारणांत आसा आनी आपली एक स्वच्छ प्रतिमा घेवन तो उबो आसा त्या मनशाचें नांव बदनाम करपाचो प्रयत्न जाला आनी नेत्या बरोबर आमच्या पक्षाचेंय नांव पेड्ड्यार करपाचो प्रयत्न चालू जाला. हेजो आमी खर निशेध करता आनी तो निशेध करपा खातीर आमी आज तातडीन ही मिटींग आपयली. हें एकंदरीत प्रकरण चालू आसतना आमकां अशें दिसता की जाणून बुजून कोण तरी हें षडयंत्र करपाचो प्रयत्न करता. NEP धोरण लागू करपाचो विशय आयलो तेन्ना इतकी धांवपळ कित्याक करतात म्हणून जायत्या जाणांनी प्रश्न उपराशिल्ले. NEP धोरण बेगीन लागू केलां अशें जायत्या लोकांनी म्हणिल्लें, पूण आमी वेळ काडलो ना. NEPचेर आधारीत अभ्यासक्रम आनी प्रशिक्षणाक लागून गोंयांत NEP धोरण लागू करप यशस्वी थारलें. हाच्या खातीर केंद्रीय मंत्रालयान ताची गोंयची तोखणाय केलेली आसा. पुराय देशांत NEP धोरण लागू करपाच्या बाबतींत गोंय राज्य सगळ्यांत फुडें आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें. इट इज एन सक्सेसफूल कंप्लीशन ऑफ द 1 year. 1 year कंप्लीट जावप आनी सक्सेसफुली 1 year कंप्लीशन करप हें खूब म्हत्वाचें आसा. NEP इम्प्लिमेंटेशनचो जेन्ना विशय आयलो तेन्ना बऱ्याच जाणांक दिसलें की इतकी घाई कित्याक. आमी ताका म्हटलें की आमी जर आतां घाई करिना आसत जाल्यार आमकां बस मिस जातली आनी ताकाच लागून फ्रॉम द डे 1 वी हॅव स्टार्टेड म्हणजे वॉट एवर द म्हाका खूब जाण म्हणजे इन एसेंब्ली सेशन्स ऑल्सो एंड आउट ऑफ द एसेंब्ली सेशन्स की तुमी खूब घाई करता, तुमी चुकतले, हे खुबशे जाणांचें म्हणणें आशिल्लें. बट हीच टीम जांच्यांनी एट अ ब्लॉक लेवलाचेर वचून म्हणजे NEP इम्प्लिमेंटेशनचो इम्पॉर्टन्स समजून सांगलो. NEP ते लागपी सिलेबस रेडी केलो, NEP खातीर लागपी ट्रेनींग मॉड्युल्स तयार केले आनी NEP खातीर लागपी ट्रेनींग प्रॅक्टिकली ग्रावंड लेवलाचेर वचून दिली. ताज्याच खातीर आमकां इट इज अ पॉसिबल जालें आनी म्हणून आज ऑल इंडिया लेवलाचेर NEP इम्प्लिमेंटेशनाच्या बाबतींत सगळ्यात जर कोण फुडें आसत जाल्यार ते गोंय स्टेट फुडें आसा. प्राउडली आमी सगळे जाण म्हणजे जेन्ना जेन्ना हांव पळयता की एट द नॅशनल लेवल 3-4 times हांवें पर्सनली मिटिंग्स जेन्ना विच इज चेअर बाय आवर एड्युकेशन मिनिस्टर बाब धर्मेंद्र प्रधान हांच्यांनी चेअर करतात दे आर ऑलवेज म्हणजे दे हॅव कॉंग्रॅच्युलेटेड फॉर द गोवा स्टेट. इट इज सक्सेसफुली इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द NEP. नो डावट तांच्यांनी आमचे NEP इम्प्लिमेंटेशन्स अजुनूय बी बाकीच्या स्टेटीक फॉलो करपाक लायले. हे आमच्या खातीर प्राऊड मुवमेंट आसा. बींग अ स्मॉल स्टेट हे आमच्या खातीर पॉसिबल जालें अशें न्ही. स्मॉल स्टेट नॉर्थ इस्टानूय आसा म्हणजे बऱ्याच जाणांक दिसता की बारीक स्टेट तुमची तुमी इजिली करूं शकतले, बट ना. NEP म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार नॉर्थ इस्टांत आशिल्ल्यो ते बारीक स्टेटी आशिल्ल्यो, पण हो तसो टफ टास्क आशिल्लो. म्हणजे आमी म्हणटा तशें रुटीन 40 वर्सांचो एड्युकेशन क्षेत्रांतलो प्रवास हो क्रॅक करून भितर वचप आनी आमी जाका म्हणटा की वेन इट इज एन गव्हर्मेंट एंड गव्हर्मेंट एडेड आनी अलॉंग वीथ द प्रायवेट इन्स्टिट्यूट हे इम्प्लिमेंट करप तशें सोंपें नाशिल्लें. पण हे करता आसतना हांवें बद्दल जें सांगलें इट इज एन कमिटी हू इज सक्सेसफुली हेडेड बाय नॉट हेडेड बाय मी बट इट इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी एड्युकेशन. ऑल द इन्स्टिट्यूट हांकां बरोबर घेवन हाजे सिलेबस तयार केलें. म्हणजे ताजेरूय बी तांच्यांनी खूब जाणांनी टिकाय केली, हांव ना म्हणना, बट ताजेरूय एक स्टेप मात करून तांकां समजून सांगलें आनी कंप्लिटली इम्प्लिमेंट केलें फ्रॉम बेजीक प्री प्रायमरी लेवल टू दॅट हायर एड्युकेशन लेवल. हे बद्दल जेन्ना आमकां दिसतलें तेन्ना खऱ्या अर्थात आमी पळयता
की गोंयांतले अनएम्प्लॉयमेंट जो आसा होच कमी जातलो. अनएम्प्लॉयमेंट आमकां दिसचो ना हांगासर. ताका लागून आमचें सरकार काम करता. जेन्ना हांव स्किलींग रिस्किलींग अपस्किलिंगाचेर हांव जेन्ना परत परत उलयतालो की तुमी जर पळयशे आसत जाल्यार टुरिजम सॅक्टर आनी हॉस्पिटॅलिटी सॅक्टर ह्या सॅक्टरांतलो आत्ताचो जर इंडियांतलो रेट पळयत जाल्यार द हायेस्ट एम्प्लॉयमेंट जर क्रिएट खंयसर जाले आसत आनी हायेस्ट एम्प्लॉयमेंट जर गेन खंय जाले आसत जाल्यार ते गोंयान जाले. हांव प्रावडली सांगता आनी दीस इज अ नॅशनल लेवल सर्वे हो दिसून आयला. पण हे कित्याक जालें तर आमी मायंडसेट बदलपाक शकले. साहित्य अकादमीचो 2025चो बाल साहित्य पुरस्कार नामनेची कोंकणी लेखिका भौ नयना आडारकर हांकां भेटयलो. हो पुरस्कार साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष भौ माधव कौशिक हाणें दिलो. ह्या वेळार नामनेची गुजराती लेखिका वर्षा दास मुखेल सोयरी म्हणून हजर आशिल्ली. हांव नयना आडारकर. हांव विरायेच्या 8 वर्सांसावन बरयता. हांवें 33 बाल साहित्याची पुस्तकां बरयल्या. वेगवेगळे विशय विविध तरेचे विशय हांवें हाताळ्ळ्यात. म्हजो बेलबायचो शंकर आनी हेरखांड ह्या कविता संग्रहाक म्हज्या साहित्य अकादमीचो 2025चो बाल साहित्य पुरस्कार मेळ्ळो. आनी म्हाका खूब खोस भोगता. एक जबाबदारी म्हणजे नवें साहित्य नवे तरेचें साहित्य निर्माण करपाची जबाबदारी म्हजेर आयली अशें म्हाका दिसता. आनी हांव साहित्य अकादमीचे उपकारी आसा. म्हणजे सगळ्यांची उपकारी देव बरें. फाटल्या 8 म्हयन्यां मस्तीमळ काणकोणा उदकाचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. थळाव्यांनी नगरसेवका सयत वॉटर सप्लाय अधिकाऱ्याक जाप विचारली. 2 दिसां भितर उदकाचो प्रश्न सुटाव जावंक ना जाल्यार काणकोणच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयाच्या मुखार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिली. आतां 7-8 म्हयने जाले. पयल्याक उदक बरें येतालें. आतां उदकूच येना. आनी आतां 4-7-8 दीस आपूण उदकूच ना आमकां. मातशें येयलें आमकां सकयल लोकां येयलें मेळ्ळें वयर लोकां ना. कितले वेळ येता दिसांतल्यान? एकूच जाय येयलें तेच ना बंद करतात. कितले वेळ अशें दिसांतल्यान? दिसांतल्यान कितले वेळ येता म्हणटा काय एक दिसाक कितले टायम अशें येता? कितले अर्द वर 1 वर 2 वर? 2 वर येयलें 1 वर 2 वर येता. तें बी सारकें आमकां भरपा मेळना. कितल्या येता? टायमिंग आसना तेंगेलो. 12 येता केन्ना 10 येता 9 येता टायमिंग ना. मग केन्नासून प्रॉब्लेम जालो आता? 8 म्हयने जाले. 8 म्हयने जाले. पयलीं सारकें येतालें? 24 वर उदक चालू उरतालें. 24 तास. कित्याक प्रॉब्लेम जाला? कित्याक तुमी ऑफिसांत गेल्ले न्ही थंय? कितें सांगलें कितें तुमकां? तेणी आतां ती फोटान सांगला. फोट्टूम सांगलें. पूण आतां कितले 6 म्हयने जाले म्हणले तुमी? 8 म्हयने. 8 म्हयने तुमी कांयच करूं ना कितें? विचारलें बी ना तेंकां? विचारलें मातशें सोडटाले मातशें आमगे कमी न्ही तें वापरप. मातशें कितें उरतालें तितलें पुरत आतां बंद दवरता आमी बापाली येवची ना उदक. अशें आमी पयलीं बंद दवरता इल्लेशें तें आमी वापरतालीं. ते वयर पडटा आमकां सारकें उदक येना. काल आमकां फक्त 2 बालदी उदक मेळ्ळें. 2च बालद्यो? हय 2च बालदी. उदकूच येना. आमकां सदां त्रास जाता. वयर पडटा न्हू. तुमी कितले दीस प्रॉब्लेम हो? आमकां सेम तो असो 8 म्हयने. सेम आमी एक वाड्या वयली सेम ते. वॉटर सप्लाय कोणाक सांगलें तुमी? आमी धीरज बाबाकूय सांगता उदक. कितें टॅक्निकल कितें आन्सर दिता कोण? टेक्निकल म्हणल्यार कितें आसा की आतां हांव इलेक्ट जाल्यार आतां 4-4.5 वर्सां जालीं. पूण 4.5 वर्सां भितर ह्या 8 म्हयन्यां पयलीं आमकां 24 तास उदक येतालें. ह्या लोकांक इतके दिसा उदकाची कंप्लेन नासली. उदक चालू आसतालें 24 तास. जेन्ना 7-8 म्हयन्यां पयलीं जेन्ना लोक सांगपाक लागले उदक येना येयल्या पसून प्रेशर ना जेन्ना ते हेय विचारले पयलीं लेक्चर आसलो. मागीर तो म्हणपाक मातशें आज ब्रेकडावन जाला मातशें एडजस्ट कर पंप मातसो मोडला रिपेरिंगा धाडला ओके म्हणलें. परत मागीर तो ट्रान्सफर जालो मागीर दुसरो येयलो. तो येयलो म्हणपाक लागलो आपूण पळयता तो येयल्यार कितलोसो तेंप जालो. तेंचोच लायनमॅन सांगूंक लागले कोण येयलो तो आमी अजून वळखयत ना म्हणून. ताका खबर ना प्लांट खंय आसा खंयचे पंपींग आनी खंय हें करता ते लिफ्ट करता. अशें वेळाचेर हांव एकदां डायरेक्ट हिंगा येयलो विजीट करपाक. तेन्ना येयल्यार तेंगे टाकी पंप मोडला आसलो. तेन्ना मागीर तेंकां रिपेर करपाक मेकानीक हाडले मडगांवच्यान. मागीर हांव तेजे रातचे 8-8:30 म्हण आमगे वार्डांत 10-4 जाण म्हणटा ना तशें म्हण आमी रावले. आनी तें हें करून शेवट मागीर चवथी पयली काय केन्ना तरी तें गेल्ल्या. तें करून मागीर उदक सुट्टकीर मागीर आमी घरा गेला.
पूण कोणाच्याच कडच्यान आन्सर म्हणटा क्लियर मेळना. हो तेजेर घालता तो हेजेर घालता पूण लोक हेतून सफर जाता. आमगेले आतां त्या वाड्यावर लोक पळय आतां साईबाबा टेंपला कडेन आयटीआय कडेन त्या लोकां कडेन म्हणटा खंयचेच सिंटेक्स भरपाचें प्रोविजन ना, कित्याक ते ल्हान प्लॉट आनी ती नळ्याची घरां. दुसरी म्हणल्यार ते सकाळीं वयर कामाक गेल्ले लोक सांजची घरा कडेन थंय उदक न्हांवपा पडटा, रांदपा पडटा, सकाळ फुडें भुरग्यांक स्कुलाक धाडपा उरता, कपडे मोळपा उरता. अशे वेळाचेर घरा कडेन येयल्यार नळ सोडीत जाल्यार एक थेंब सुद्दां उदक आसना. आनी हो 8च म्हयन्याक कितें प्रॉब्लेम जाला हे परत डिपार्टमेंटान तेंगे सांगत येयल्लो आसा. कोणूय सिरियसनेस ना हेजेर. पूण आतां वार्डान लोकांक सगळ्याक घेवन आमी जेन्ना घेवन ऑफिसांत मेळ्ळे तो ह्या प्लांटार येयला आनी तेंचे भितर डिस्कशन जालां आनी तेंगे कितें म्हणटा सोल्युशन ह्या 2 दिसां भितर काडटा म्हणलां. तुये पेडण्या गोवा एंटीबायोटिक्स फार्मास्युटिकल लिमिटेड कंपनीच्या कामगारांक फाटल्या 3 म्हयन्याचो पगार मेळूं नाशिल्ल्यान कामगारांनी एका दिसाचें आंदोलन केलें. कामगारांचो एकवट आनी गोवा ट्रेड अँड कमर्शियल वर्कर्स युनियन ह्यो दोनूय संघटना आंदोलनात वांटेकार जाल्यो. हो प्रश्न बेगीनूच सोडयतले म्हणून कंपनीचो उपवेवस्थापक सिजो येडुपल्ली सांगता. आवाज दो आमचो पगार आमचो पगार लाल बावटा लाल बावटा. तुये पेडण्या वाठारांतल्या गोवा एंटीबायोटिक्स फार्मास्युटिकल कंपनीच्या कामगारांक फाटले 3 म्हयन्याचो पगार मेळूं नाशिल्ल्यान शुक्रारा कामगारांनी एकठांय येवन एका दिसाचें धरणे आंदोलन केलें. पगार वेळार दिवचो अशी मागणी कामगारांनी केली. गोवा ट्रेड अँड कमर्शियल वर्कर्स युनियन आनी कामगाराचो एकवट ह्या दोनूय संघटनेन ह्या आंदोलनात वांटो घेवन कामगारांक तेंको दिलो. आमकां न्हू आयज 3 म्हयने जाले आमकां सॅलरी ना आनी आमी तेका आमचे बीएसआरान एकदां मिटींग 4दा तरी मिटींग जाली मॅनेजमेंटा कडेन. तेव्हा आमी तेका एकच सांगला आमकां न्हू अर्दो पगार मात्र तूं घालूंक पडक नाका. अर्दो पगार घातले जाल्यार तो बँक वालो व्हरता जाल्यार आमी काय करतलो. फूल पगार घाल इतक्या सांगान पासून तेणी न्हू आमकां शेवट पर्यंत पगारच घातलो ना. 3 म्हयने पगार घालूंक ना. आमकां असं दिसला आतां आमची व्हडली चवथीक तरी आमी काय करतलो 4800 तेणी आमकां ह्या घातले आमकां काय पगार घातलो ना. परत आमची दिवाळीकय आमकां तेणी काय घातला ना. तरी आमी पाशास काडले. 3rd शिफ्टींनी काम चलता. आमचे भुरगे लांब लांबसून येतात. त्याला पैसे खंयचे वापरतले काय तो तेणी विचार केलो ना म्हणून आमचो केलो ना. आमकां बिल 4000 येयला. लायट आमची कट केली. तर आमी आतां काय करूचा. आमी बँकेक हप्ते आमी लोनी असो आमी बँकेक हप्ते भरूचे पोटाक खावचा काय भुरग्यांक चेडवांक दिवपाचा काय लायटीचा बिल करूचा. आमकां ऑगस्टासून अर्दो पगार दिला आनी आमकां 3 म्हयने तेणी अजिबात सॅलरी करूंक ना. सप्टेंबर आनी हो नोव्हेंबर चालू आसा. अजिबात सॅलरी कोणाकच करूंक ना. फक्त ऑगस्टासून अर्दो पेमेंट केला तेणी आमकां. सदी सांगता ह्या चालू सदीत आसा. आमी न्हू ह्या सदी सारकें आयकतो. सदीचा डेट न्हू आमकां चालूच आसा तेची. आतां पासून तेणी आमकां काल पासून जस्ट तेणी काय सांगला 25 तारीख म्हणा आनी मागीर परत तेणी काय सांगला ना सर तुमकां 17 तारीख म्हणा. म्हणून आतां खंयचा खरा धरतलो. एकदम सारको खोटं सांगतात. कामगार काम करता फॅक्टरीन पूण तांकां मंथली पगार मेळना. सो लास्ट 3 म्हयने तांकां पगार दिवंक ना. मदीं अर्दो म्हयनो दिलो पूण 2.5 म्हयनो तांकां पगार ना. ताका लागून आमी मॅनेजमेंटाक नोटीस दिल्ली आनी की 1 दिसाचो धरना आमी करतले जो पर्यंत जो अरियर्स ऑफ पगार आहा 3-2.5 म्हयन्याचो पगार दिवंक ना तो दिल्या शिवाय. ताका लागून आमी हो धरना ऑर्गनायज केल्लो आहा. आमकां जाय की तें गव्हर्मेंट ऑफ गोवा स्पेशली चीफ मिनिस्टर मागीर लेबर मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर लोकल MLA हाचेर लक्ष घालपाक जाय. कितें फॅक्टरी चलता आनी पेमेंट तांकां मेळना. आनी एकच दीस हें हो एकूच दीस आनी समज मेळूंक ना पेमेंट तरी इतलें हें करून मेळूंक ना जाल्यार परतून मागीर कितें मेळूंक ना जाल्यार आमी परतून प्रयत्न करतले कितें मॅनेजमेंटाक सांगपाक आनी गव्हर्मेंटाक सांगपाक कितें पेमेंट मेळपाकूच जाय म्हणून. मजगती कामगाराचो प्रस्न बेगीनूच सोडयतले म्हूण कंपनीचो उपवेवस्थापक सिजो येडुपल्ली हांणी सांगलें. We are also with them. They are not separate people. They are our people only. But we are company is in a struggling phase. We will come out of this. We are trying to come out of this problem. We are trying to solve this. सर आपका मिला तुम्हारा मिलता. मैं मीन्स separate company से मतलब parent company से इसलिए. It's a different company. But we are trying to sort this problem out. क्योंकि हमने डायरेक्टर लेवल से सबसे डिस्कस किया है. सिक्योरिटी गार्ड का उन लोग को 2-2.5 में से पगार नहीं मिला है. नहीं, दैट प्रॉब्लम इज देयर. आई अंडरस्टैंड. वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस. हमें ऐसा नहीं है कि हमने उसको देगा ही नहीं, ऐसा नहीं है. हम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो वी डोंट वांट एनी अनटोवर्ड इफेक्ट्स. वी वांट टू सॉल्व दिस इमीडिएटली.
That's our efforts. Thank you. कितना शिल्लक है सर पेमेंट देने का उनका? हाँ 2 महीने 2.5 months. हाँ 2.5 months. हाँ महीना नहीं, हमने आधा महीने का अगस्त का आधा महीने का दिया है ऑलरेडी. सो वॉट एवर वी आर पॉसिबल देर इज प्रॉब्लम मीन्स ऑर्डर का कमी है, वो सब है, लेकिन वी आर दे आर आवर पीपल, दे आर नॉट लाइक दे आर आवर पीपल. वी आर ऑल्सो इन कंटिन्यूस टॉक्स विद देम. And we yesterday also, day before also, we are continuously discussing, and our management is taking this as a top priority, and we have to solve this at the earliest. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर प्रकाश तळावणीकर. या आशिल्ल्या आवाज गोंयचो बुलेटीन मेळ्ळो गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर